नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचा येवकार. खबरो विस्तारान. पेपर फुटी जावंक ना तो कॅबिनान प्रॅक्टिकलांक कॅमिकल हाडपाक गेल्लो. पेपर फुटी प्रकरणाचेर विद्यापीठाचो कुलगुरू हरिलाल मेननाचे स्पश्टीकरण. प्रकरणाचे चौकशेक खासा समिती. 48 वरां भितर रिपोर्ट घेवन दोशी सापडल्यार कारवाय करतलो. कुलगुरू उलयलो. अजून खंय ऑफिशियल कागाळ ना. गोंय विद्यापीठात पेपर फुटी जाल्या एका प्राध्यापकान एका चलयेक परीक्षे पयलींच पेपर दिल्यात म्हूण बोवाळ. काल एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्टीन आक्षे पुलीस स्टेशनार कागाळ केली. गोवा फॉरवर्डाचो स्टुडंट सेल आनी एबीव्हीपी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या दारार. पेपर फुटी जावंक ना तो कॅबिनात प्रॅक्टिकलाक कॅमिकल हाडपाक गेल्लो. पेपर फुटी प्रकरणाचेर विद्यापीठाचो कुलगुरू हरिलाल मेननाचे स्पश्टीकरण. It was only said that somebody has entered to my cabin on the previous evening. And the dean has asked him, when dean asked him, the reply was that I have gone there to take a chemical. And the same faculty was a research scholar there. Okay, so he was going to different faculty's cabin. So with that freedom, he has gone inside and he has taken the chemical and did some analysis for his student. That is all is written. And then he said that if that was if that was something wrong from my side, I tender apology for that. मजगती प्रकरणाची चौकशेक खासा समिती 48 वरां भितर रिपोर्ट घेवन दोशी सापडल्यार कारवाय करतले. कुलगुरू उलयलो. Not in 2 days, in 48 hours, that means 2 days, the report will be submitted by the fact-finding committee. But if you want in the return, Suppose you are the person. Unless and until I have some evidence that you have done something, how do I call you and discuss? It was basically what he has mentioned is that he has entered into somebody's cabin for taking a chemical for chemical analysis. मजगती प्रकरणाचेर खर कारवाई जावपाक जाय म्हणून विद्यार्थी संघटनेनी बोवाळ घातिल्लो. जेन्ना असले फॅकल्टी मेंबरूच जर अशी गजाली करपाक लागल्यो जाल्यार हेजो खंय ना खंय एक डायरेक्ट रेप्युटेशनाचेर इफेक्ट पडटा आनी खंय ना खंय रँकिंगाचेर इफेक्ट पडटा. सो हेजो आमी सारको निशेध करता. बोवाळा उपरांत संबंधीत प्राध्यापकाक निलंबीत केला. VCन एश्योरन्स दिलें की 48 आवर्सा भितर तेंचेर इन्क्वायरी बसतली आनी इन्क्वायरी जी बसला त्या टायम स्पॅना भितर त्या प्रोफेसराक सस्पेंड केल्ली आसा आनी ही सस्पेन्शन कॉपी तेमी आज प्रोड्यूस केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. मुख्यमंत्री विरोधकांची कामां करतात ती पळोवन कांय जाणांक पळोवंक जायना. विरोधात आसून इतली कामां जातात जाल्यार सत्तेर आशिल्लो जाल्यार कितली कामां जावपाची तुमीच पळयात. केपेचो काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्टा उलयलो. केपे बेतूल पंचायतीच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण. केपे बेतूल पंचायतीच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणा वेळार केपेचो आमदार एल्टनान सरकाराची तोखणाय केल्या. विरोधात आसून इतली कामां जातात जाल्यार सत्तेत आशिल्ल्यार कितली जाता आशिल्ली तुमीच पळयात. केपेचो काँग्रेसीचो आमदार एल्टन उलयलो. जे बेजीक नीड्स आमगेले केपेकर आहाय ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकार सर तुमगेलो BJP सरकार आहा हांव कांय म्हणा सर सोदतालो म्हाका जायतो बट मुखायल माई चोया सो गुड्याच्या चोडी बरी काम जाता आसतली. सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन इतली काम जाता रुलींग आले कितली जाता ती चोयाय तुमी. सो सर जापय मातशें आमकां हें काम आमगेले मतदारसंघ करपाक. मजगती मुख्यमंत्री विरोधकांची कामां करतात ते खंय कांय जाणांक पळोवंक जायनात. हिंगाय थोडे पंच आनी मेंबर्स आसतले की आमची कंप्लेन करपाक चीफ मिनिस्टरा बरें गेल्ले आनी चीफ मिनिस्टर इज अ विटनस टू इट. सॉरी सर सांगपाक दूख भोगता. जेन्ना आमदार काम करता थोडे जाण कोण एक मनीस आमदार पंच मेंबरांक कौन्सिलरांक घेवन चीफ मिनिस्टराक बंगल्यार गेल्लो कंप्लेन करपाक ऑपोजिशनाक कित्याक काम जाता काय म्हणना चीफ मिनिस्टरान नो म्हणचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराची पुण्यतीथ. 6वी पुण्यतिथीक सध्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिरामार वचून समाधीचेर आर्गां ओंपली. भाईन केल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर उदरगत गोंयकारांक सदांच याद उरतली. अटल सेतू ही पर्रीकराची एक मोठी देण म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. हे सरकार पर्रीकराचे विजन फुडें व्हरतले. मुख्यमंत्र्याचें उतर. श्रद्धांजली आदरांजली दिवपा खातीर हांगासर आयला. मनोहरभाई पर्रीकरांक सदोदीत याद करता. मनोहरभाई पर्रीकरांचे एडमिनन्स गूड गव्हर्नन्स अँड ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स आनी जेका आमी ऑलरेडी म्हणजे नितीनजी गडकरी हांच्यानी तेंचो उल्लेख जो केल्लो इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू गोवा. इनिशियली जेका आमी म्हणटा की ज्यो डिसिजन्स मनोहरभाई पर्रीकरान घेतल्यो स्पेशली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आज आमी ऑलमोस्ट ते पुराय जायत आयिल्ले आसा.
म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जाता. मनोहर भाईच्या नाव घेतल्या शिवाय गोयच्या राजकारणान कोण कांयच उलोवंक शकतो ना. अशें एक वेगळें अशें व्यक्तिमत्व तांकां आयज आदरांजली दितना तांची एक वेगळी वळख संपूर्ण देशाक जाल्ली. तशें ह्या मनोहर भाईचे आदर्श घेवन अनेक फुडली येणारी पिळगी सुद्दां गोंयच्या विकासा खातीर काम करतली अशी अपेक्षाय आसा. गोवा ज्या मार्गावर याच्यामध्ये आजचा दिवस तरी वापरून मी काय भाष्य करू नये. ते जज आणि ज्युरी लोकच असतात या गोष्टींची. पण आज स्मृतिदिन आहे आणि अनेक आठवणी परत एकदा उफाळून येतात. असा एक दिवस आहे. सॉम्बल डे डे ऑफ रिमेंबरन्स फॉर मी. म्हणून त्यांच्याकडून काय शिकलो आहे आयुष्यात त्या सगळ्या आठवणी आज करून ते त्याच मार्गावरती पुढे जायचं आहे. असं एक परत शिकवा बोलतो परत एक निश्चय करायचा या दिवशी सगळ्यांनीच. कॅन्सराचे दुयेंतीक स्वस्त आणि बरे उपचार दिवंक सरकाराचे यत्न. गोंयांत कॅन्सराचेर उपचार करूंक ॲलोपॅथीक आणि आयुर्वेदीक उपचार पद्दतींचो एकठांय वापर करपाचो प्रस्ताव आसा. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटला वांगडा जाल्ले बसकेत चर्चा. सुत्रांची माहिती. संशोधन आणि SOP तयार करपाक डॉक्टर आणि अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करतले म्हूण बसकेत थारला. सुत्रांची माहिती. TCP कलम 17(2)चे नेम आणि गायडलायनी बदलून रोखडेच नोटिफाय करतले. हायकोर्टाच्या निर्देशा उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. हे कलम कोर्टात रद्द केल्ले ना. बेठोच इश्यू नाका. हाचेर टिका करपी विरोधी पक्षांचे फुडारीच आपल्यो फायली घेवन येतात म्हूण विश्वजीत उलयलो. ह्यान फुडें रिजनल प्लान ना, झोनिंग प्लान म्हूण विश्वजितान परत एकदा स्पश्ट केला. TCP कलम 17(2)क हायकोर्टान कातर लायल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात वता म्हूण मंत्री विश्वजीत राणे उलयल्लो. आतां कलमाचे नेम आनी गायडलायनी बदलून रोखडेच नोटिफिकेशन काडटले म्हूण विश्वजीत सांगता. I am very happy overall with the judgment of the High Court. म्हणटले की अनकॉन्स्टिट्युशनल 17(2) that has been upheld by the High Court. आमी जे कितें कोर्टान सांगल्या हांवें बोर्ड मिटींग आपयल्ली आसा. Court has given a positive example of 39A and I have just come back after a detailed meeting with the Honorable Chief Minister and my party president Shri Damu Naik, and then based on the judgment of the High Court we will see what, how and best we can tweak the rules and guidelines and bring it into force. If Goa Foundation is happy with the judgment and they believe what they really wanted, let them make a statement that they will not challenge the High Court judgment in the Supreme Court. ते गोवा फाउंडेशनान तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज, हांवें सांगपाची गरज ना. Bylaws and all the rules and guidelines will be tweaked as per the direction of the court and will be put back and notified at the earliest. So तुम्ही सुप्रीम कोर्टान वचचें ना. ते हांवें आतांच सांगलें तो म्हाजे कडेन तो ऑप्शन आसाच, पूण हांव वचून सोदिना. तुमी ते पेटिशनराक पयलीं विचारा खुश आहा काय म्हणून. टिका करपी कितले विरोधक आपली कामां घेवन आमच्या कडेन आयल्यात ते सोदचे. खंयची पार्टी कितेंय करता त्या पार्टीच्या लोकांक विचारा, बाबा तुम्ही कितले ऍप्लिकेशन 17(2) घातलेले. तांकां विचारा ती विरोधी पक्षाच्या लिडरान कितले ऍप्लिकेशनां दिल्ली आमच्या पक्षाक की बाबा आमचे कामां करून घ्या म्हणून. ते हांव वाचून दाखोव असेंब्ली नाका न्ही. ह्यान फुडें रिजनल प्लान आसचो ना, झोनिंग प्लान म्हूण विश्वजीत सांगता. रिजनल प्लॅन गोंयांत जावचो ना. रिजनल प्लॅन फिजिबल ना म्हणून आमी झोनिंग प्लॅन हाडले. आनी कोणी आमी सरकार चलयता, लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आसा आनी हेजेर चर्चा जेन्ना वेळ येता तेन्ना चर्चा करुया. सध्या तरी चर्चा करपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. राया ग्रामसभेत वेटलँड नाका म्हूण थाराव घेतलो. बेपकी तळे आणि बागभाट तळे वेटलँड केल्ले नाका. हेरिटेज सायट म्हूण लोकांचो खंय विरोध ना. आमदार रेजिनाल्ड आनी मंत्री सिकेराचो लोकांक तेंको म्हूण सरपंच सांगता. ग्रामसभेत बजेट मांडिल्ले, मात तातूंत त्रुटी आशिल्ल्यान बजेटाचेर खासा ग्रामसभा घेवपाचो थाराव. राया ग्रामसभा जाली, थंय वेटलँडाचे इश्यूचेर चर्चा. वेटलँड जेन्ना इश्यू आसलो तेन्ना आमी लोकांचे की हांगा की गोवोरमेंटान जे डिसिजन नोटिफाय केलेलें की आमकां ते वेटलँड बेपकी तोळें आनी बाग तोळें आमकां ते वेटलँड नाका म्हणून. सो आमकां जेन्ना आमी हाले शिकिरे अप्रूव जालें तेन्ना आमकां MLA आमगे रिजनल तेणी आमकां बरो सपोर्ट केलो.
थँक्यू म्हूण ताका बिहाफ ऑफ द सगळ्या विलेजर्सांक आमी तो आल्या शिकिरीक आनी एका आमगे एमएलए रिजिनांदाक कित्याक तेणें बरो सपोर्ट केलो की आमी लोकांनी कितें म्हणपाक लागले तेन्ना आमी रेडी आहा वेटलँड करपाक म्हूण एमएलए सपोर्ट केलो तेन्ना सो सांगपाक लागलो आमी आपुणाक नाका वेटलँड जालें हेरिटेज करपाक एग्री म्हूण सांगलें एग्री म्हूण सो सगळ्या मेंबरान डिसिजन घेतलें की वेटलँड आमकां वेटलँड नाका हेरिटेज करूया म्हूण सो हेच पद आमगे डिसिजन केलो तें दोगांनी तोय आल्या शिकिरान रिजिनांदान आमकां बरो सपोर्ट करून तें डिसिजन सोल्युशन हाडपाक तेंच्यान प्रयत्न केलो. रायाच्या बजेटा खातीर खासा ग्रामसभा जातली. जे बजेट तुमी आयज प्रेझेंट केल्लें ते तुमगे बॉडी मिटिंगूय पास जावना म्हणून आतां बॉडी मिटींग आमी घालून आमी आतां ग्रामसभा घालून ते आमी बॉडी मिटींग घालपाक ओके. सो हिंगा रिजेक्ट केलें तेणी आमी आतां बॉडी मिटींग घातली आनी मागीर हाडले. रायच्या रस्त्यावेले स्पीड ब्रेकर्स, कोयर आणि मोबाईल टावराच्या इश्यूचेरूय ग्रामसभेत चर्चा झाली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सावयो डायस. पणजी स्मार्ट सिटींतल्यो सगळ्यो कदंबा कॅशलेस जाल्ल्यान जाणट्यांक तिकेट दिवपाक आडमेळी. कार्ड ना जाल्यार QR कोडानूच तिकेट दिवची पडटा. ताका लागून कदंबा रिकामीच चल्ल्यो. आल्तीन ताळगांव कदंबाचेर कंडक्टरूच ना, ड्रायव्हरूच तिकेट कलेक्ट करता. कार्डा बरोबर कॅशूय घेवची म्हण प्रवाशांची मागणी. पणजे स्मार्ट सिटीन कदंबा ई बसी घाल्यात. ह्या बसींनी चडटलो जाल्यार कार्ड वा QR कोड स्कॅन करून तिकेट दिवची पडटा. मात जाणटे शाळेच्या भुरग्यांक तिकेट दितना आडमेळी. पयलीं ते नेवे घातलेले न्हू तेन्ना करताले कित्याक कार्डां नासली न्हू आमी करताले. आतां पळय आमी केन्ना येता न्हू पयलीं आमी कामाक वयताली ते एक सोड मागीर आतां आईगेर वयताय पळय आतां बसीक कितलो वेळ रावचे अशें आडयेचे कोण येता न्हू तांकां त्रास जाता न्हू. कार्ड नासता मागीर कॅश घेवपाचें कॅश घेतलें की बरें. कार्डाय करा कोणाक जाय जाल्यार आनी कॅशूय घेया म्हणटा. कॅश तिकेट सोडून आनी कसलोच पर्याय ना. कोणाच्या पांया पडून एक तर कॅशलेस तिकेट दिवची ना जाल्यार कदंबान वचप ना अशी प्रवाशांची परिस्थिती. हांव तालिगांव वयता. कितें जालें बसीन घेयना तुका ह्या? हय ते पयशे आहा काय हे कार्ड आहा काय हय ते ना. सो तुका घेयना ते घेयना. आतां कशी वयतली तूं? आतां ना जाल्यार बशीन ना तर ना बांबोळेचे वयता कदंबा. त्रास जाता ते कॅश मदींच बंद केला सो कोणा कडेन कार्ड ना ती कशी वयतली डायरेक्ट बसीन. सो ते आमी आतां ते कॅश ते कार्ड चालू केला म्हणून आमी आतां वचना त्या बसीन. ना जीपे बी कांय ना आमी स्टुडंट्स न्हू सो आमकां जीपे अलावड ना. सो आफ्टर 18 वी आर अलावड टू जीपे. पूण ह्या बसीन सद्या कॅश पेमेंट घेयना तर ते ऑनलायन पेमेंट घेता. तेंचे एक कार्ड आसा ना जाल्यार जीपे करचें पडटा. बट चडशे भुरगे जावं जाणट्यांक तेंचे कडेन जीपे जावं ते कार्ड नासल्या कारणान तांकां ह्या बसीन ट्रॅव्हल करपाक मेळना. कार्ड आनी ऑनलायन पेमेंट आसल्या कारणान खुबशे लोक बसी यूज करना. ताका लागून ह्यो बसी आहा त्यो अरावंड सगळ्यो ज्यो सरावंडींग पणजे वता त्यो बसी चडश्यो एमटी बसी आमकां आयजूय दिश्टी पडल्यो. त्या भायर थोडे आल्तीन किंवा तालिगांव एरियांनी फक्त ड्रायव्हर आसता आनी ते थंयसर तेच ते पेमेंट घेता. ते जीपे जर कोणाक करपाक जाय आसलो पॅसेंजराक जाल्यार जीपे करून घेवपाचें काम ड्रायव्हराक दिल्या कारणान थोडोसो ड्रायव्हराचेर पेज वाडलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. केरी 70 चेकनाक्यार 3 लाख मोलाचे 500 किल बीफ धरले. 2 कारींतल्यान बेकायदेशीर बीफाची तस्करी करताले. 4 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. बीफ बेळगांवच्यान गोंयांत हाडटाले म्हूण पुलिसांची म्हायती. धरिल्ल्या मदीं 2 जाण वास्को जुवारी नगरार रावपी, 2 जाण बेळगांवचे. म्हापशाच्या एका ट्रेडराचो खंय हात आशिल्लो. केरी 70 चेकनाक्यावेल्यान बेकायदेशीर बेळगांवच्यान गोंयांत तस्करी करपी 3 लाख मोलाचे 500 किल बीफ धरले. 4 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. 2 कारी पुलिसांनी जप्त केल्यात. धरिल्ल्यांच्या फाटल्यान म्हापसाच्यान एकल्या ट्रेडराचो हात आशिल्ल्याचे पुलीस तपासांतल्यान खंय स्पश्ट जाला. अटक केल्ल्या मदीं 2 जाण वास्को जुवारी नगरावेले जाल्यार 2 जाण बेळगांवचे म्हणून पुलीस सांगतात. एक व्हेहिकलान 300 किलो बीफ आसा मीन्स काव फ्लॅश आनी दुसरे व्हेहिकलान आसले ते 200 किलो काव फ्लॅश आशिल्लो म्हणजे मीठ बीफ. आतां ह्यो आमी त्या प्रत्येक गाडयेन 2 जाण ऑक्युपंट आशिल्ले, ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर आनी दुसरे व्हेहिकलान ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर आशिल्लो. तर व्हेहिकल एक आसली आमची हुंडाय कार आनी दुसरी आहा ती इटियोस. आमी ऑल द ऑक्युपंट्स वेर डिटेन आनी दे हॅव कन्फेस दॅट this beef was illegally transported from Belgaum to Goa. The modus was that the one shop which is there in Mapsa, they hired these people
the MAPSA person who is having the shop at market and MAPSA, his name is Asif. The modus was they used to keep the vehicle at one place, phoning the accused person saying that the vehicle is kept at so and so place, keys are kept below the tire, and these people should take the vehicle. The owner Asif, who is having the shop at MAPSA, they also phone at Belgaum to load the vehicle, and their duty is to get the things loaded and come and keep the vehicle at that particular place. This was the modus operandi. Here the owner who was on the backing फाटल्यान कोण आसा पळय ते एक्सपोज जायना आशिल्ले. So now after thorough interrogation we came to know that there is a bigger nexus, and we will be definitely summoning this Asif Chaudhary from MAPSA, who is having shop at MAPSA market, and we will take there will be more arrest. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. अमृत मिशनाखाला दिवचले वासुदेव नगरातल्या रोटरी क्लब ग्राउंडाचे सोबितीकरण झाले. सद्याक अमृत मिशनाखाला 25 कोटींची कामां जातली. फुटसाल ग्राउंड, रिव्हरफ्रंट, वॉकिंग ट्रॅक आणि स्विमिंग पुलाचो प्रस्ताव. केंद्र सरकाराच्या आदारान जी सुडा दिवचलेत उदरगतीची कामां नेटान करपाक फुडें सरला म्हूण मुख्यमंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. दिवचले रोटरी क्लब गार्डनाचे सोबतीकरण झाले. कार्यावळीक मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार शेटये आणि पालिकेचे प्रतिनिधी आशिल्ले. अमृत स्कीमच्या अंडर आम्ही ऑलरेडी 4 कोटी रुपया खर्च करता. शिवाजी मैदान प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल एप्रिल 2025 आता पास आम्ही घेता करपाक ताका 5 कोटी आम्ही खर्च करता. IDFT स्कीम, बिचोली हाऊसिंग बोर्ड गार्डन टू बी टेकन आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 crores. प्रोजेक्ट्स फॉर इनॉग्रेशन, वेलनेस सेंटर एक आसा, फुटसाल ग्राउंड एक आसा. अटल मिशनाचे अंडर रिजेनरेशन अर्बन ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे वॉटर सप्लाय वर्क्स अमाउंटिंग टू 25 crores अंडर वे बिचोली म्हणजे आम्ही सँक्शन केल्या. त्याच्या भायर तुमकां आता स्विमिंग पूलचो प्रोजेक्ट आम्ही सँक्शन करता. इतलेंच हांव मुन्नान दिलें म्हणून तुमच्या बेश्टें कळयता. जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान आयज वेगळे तरेन त्यांची विचारधारा इन अर्बन डेव्हलपमेंट. पयर हांव श्री खट्टराक मेळ्ळो, त्यांनी काय आयडियाज दिल्ले आसा ते बी येवपाचे आसा. ते जेन्ना येता तेन्ना आमी ठरयला, तांचे कडेन चर्चा करून आमी ऑलरेडी ठरयला की चेअरपर्सन एंड काउन्सिलर्स अख्खे गोंयचे तुम्ही त्यांचे कडेन चर्चा करू शकता आणि 1 to 1 उलोवंक शकता की तुमच्या मनात कितें आहा. आमी हांगा सगळे जमलेले आसा जे आमचे रोटरी गार्डन जे जी सुद्दां अंडर केल्ले आसा ताचो कॉस्ट अराउंड 1.75 CR सुमार आसा. आणि आतांच त्यांच्यानी जशें सांगले की तुम्ही आपल्याकडे प्रोजेक्ट घेऊन यात, आपण करता. आणि खरोखरच तुमकां हांव सांगता जी सुद्दां अंडर आमचे गार्डन एक जातले, दुसरे जातले ते फुटसाल जे हाऊसिंग बोर्डान जे आमी अराउंड 4 कोटी मोडटले. तिसरे जे जातले ते हांगाचे सेतू संगम आसा तो रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट जातलो. NOC गावपाक इश्यू आसा, सो थंय आमी अराउंड 2 कोटी मोडटले. चवथो जो आसा आतांच त्यांनी म्हाका सांगला तूं एक बरीशी जागा चूज करून दी, आपूण तुका एक बरोसो वॉकिंग ट्रॅक करता. म्हाका खबर आसा येता त्या 2 वर्सांक आमची जी सुडा अंडर कितकीशीच कामां जातली. आणि ह्या सगळ्या कामांक तुम्ही कॉपरेट करता. जोपर्यंत तुम्ही कॉपरेट करना ही कामां जावंक शकना. जी सुडा दिवचलेत उदरगतीची कामां करपाक तयार, मात लोकांचोय खंय तेको जाय. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मडगांव शिगमोत्सवाक बाल गोपाळ रोमटा मेळ खासा आकर्षण. 4 ते 15 वर्सां वयोगटातल्या भुरग्यांनी आपली कला सादर केली. पयलीच खेप खंय शिगम्याच्या रोमटा मेळात भुरग्यांनी वांटो घेतला. स्पिरीट चर्च ते मडगांव पालिका मेरेनच्या रूटार दर वर्सा प्रमाण शिगम्याच्यो फ्लोट. मैं देश का किसान हूँ, कभी हार न मानने वाला, मैं भारतीय किसान. मुलींना शिक्षणासोबतच स्वरक्षण सुद्धा करता आले पाहिजे. तू स्वतः आधी मान्य कर, सर्व हिंमत एकत्र कर. गावागावात सांभाळता त्याचा गाव पुरुष आणि कोणे मस्त्यापणा केली जाणार त्याचे खातीर हांव देवचार. गायरेक हांव, जमनीर हांव, वाऱ्यार हांव, सगळीकडे हांवच हांव. तू क्या मिटाय गाऊस भोगतो किसका ऐलान खुद आसमान करता है. या रात्रीचं घोंगडं पांघरून आपल्या स्वराज्यावरती पसरलेले आग जमवून आपल्याला जाळून टाकायचंय. माझ्या देवता नाही जे स्थळ मिळू शकत नाही असे वास्तविक ज्ञान तुला दाखवत आहे अर्जुना.
ऐसा कोई कानून नहीं जो मुझे सब प्रैक्टिकल आते और ऐसा कोई फ्रॉड, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं बीत जाने का तुम्हें और मेरी सृष्टि में न्याय कान से डरने वाला भक्त नहीं क्योंकि महाकाल उसके साथ है. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.